नमस्कार. आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मेल्यार उपकारता आमची शेतां भाटां काबार करून IITक दिवचे नात सुवात, सांगेच्या शेतकारांची सरकाराक शिटकावणी. ऑलिव्ह रिड्रे कासव संवर्धन मोहीम संकश्टात. मोर्जे आनी मांद्रे सयत आगोंद दर्यावेळेर कमर्शियल झोन म्हूण केल्या जाहीर. सांखळे पणजे मार्गार बशी नाशिल्ल्यान आयतारा प्रवाशांचे जाले हाल. सुमार 2 ते 3 वरां बस स्टँडार अडकून उरिल्ल्या प्रवाशांनी उक्तायली तिडक. एके वाटेन दिवचलकारांक ना उदक जाल्यार दुसरे वटेन पायपलायन फुटून उदकाची जाता नाशाडी. गोंयच्यान मध्य प्रदेशाक वचपी सोरो अनमोड घाटार केलो जप्त. अबकारी खात्याची कारवार. आनी आग्वाद किल्ल्यावयल्या धोकोदायक फोटोग्राफीचेर आळाबंद हाडपाची गरज. आता पळोवया खबरो विस्तारान. शेतकारांच्या म्हणण्याप्रमाण मुख्यमंत्री शेतकारांचे म्हणणे आयकून घेवपाक तयार ना. सांग्यारूच IIT जातली अशें ते ठामपणान सांगतात. पूण मेल्यार उपकारता आमची शेतां, दोंगर आनी आमचे सैम काबार करूंक IIT हाडूंक दिवचे नात अशें 41व्या दीस धरणे आंदोलनांत शेतकार आनी सैम मोग्यांनी शिटकावणी दिल्या. फाटले 41 दीस दांडो सांग्यार सांगे बचाव समिती वतीन शेतकार आनी सैम मोगी आपली शेतां आनी सैमाची राखण जावची हे खातीर IITक विरोध करतात. आज आमकां हांगा 41 दीस जाता धरणाक बसल्यार. पयर एक दामू नायकान स्टेटमेंट दिलो की भाऊचे स्वप्न म्हणून एक गोंयांक IIT करपाची. हांव दामू जावं BJPच्या कार्यकर्त्यांक सांगूंक सोदतां, तांकां आजून खबर ना बायेचें स्वप्न कितें म्हणटा तें. बायेचें स्वप्न हांव तुमकां सारकें सांगतां. बायेचें स्वप्न आसलें ताच्या भुरग्याक एक BJP तिकेट दिवन एक आमदार करपाचो. मंत्री करपाची गरज नासली, आमदारूच करपाचो. हें तुमच्यान जालें ना. दुसरें बायेचें स्वप्न जें पळय आसा IITचें तें 14 काबार जाल्लें आसा. IIT ऑलरेडी ताणें हाडलें आसा. काणकोणा गालजीबाग आगोंद दर्या देगे वयल्या कासवांचे संरक्षण आनी संवर्धन करपा खातीर राखून दवरल्या. पूण आतां मोर्जी आनी मांद्रे वांगडा आगोंद दर्यावेळ रान खात्यान कमर्शियल झोन म्हूण जाहीर केल्या. ह्या प्रकारच्या परिस्थितीक लागून ऑलिव्ह रिड्ले कासवांचे संवर्धनाचेर संकश्ट आयला आनी देखून पर्यावरण मोगींनी सरकाराचेर राग उक्तायला. तशेंच हो सरकाराचो चुकीचो निर्णय आसा अशें पर्यावरण मोगीचें मत आसा. आयतारच्यो सांखळे ते पणजे वाया माशेल आनी सांखळे ते वाया म्हापसा ह्या मार्गान वचपी बशी खूब कमी आशिल्ल्यान लोकांक 2 ते 3 वरां बस स्टँडार बसून बशीची वाट पळोवची पडली. ह्या 3 वरांत वाळपय वचपाक 6 बशी आयल्यो, पूण पणजे वचपी एकूय बस येवंक नाशिल्ल्यान प्रवाशांनी नाराजी उक्तायली. एखादो मनीस कसल्याय कामाक वचपाचो आसत जाल्यार ताका ह्या बसीच्या उणावाक लागून उसरा पावपाची शक्यताय आसता. सरकारान जाता तितल्या बेगीन ह्या दोनूय मार्गाचेर आयतारा बशीची सोय करची अशी मागणी सांखळे बस स्टँडार बशींक राविल्ल्या प्रवाशांनी सरकाराक केल्या. सांखळे आधार एका आयताराक हांगासर येता. खुबशे लोक हांगासर बस स्टँडार म्हाका दिश्टी पडटात की एक वर 2 वरां 2.5 वरां उबे रावतात बस स्टँडार. पूण बस एकूय कदंबाय नासता आनी प्रायवेटूय नासता. आतां तर एक बायल हांगासर 10:30 उबी राविल्ली, पूण तिका आजुनूय ती हांगा आमकां उबी राविल्ली दिश्टी पडटा. आनी त्या खातीर आमकां बसींचो हांगा पणजे वचपा खातीर नावेली स्मार्टशेल हे सायडीन बाणस्तारच्यान पणजे वचपा खातीर खुबसो प्रॉब्लेम जाता. वाळपय वचपा खातीर खुबश्यो बसी आसतात, पूण पणजे वचपाक एकूय बस नासता.
देखून म्हजे गोवोरमेंटा कडेन मागणी आसा की तुमी हांगासून ह्या सांखळे टू पणजे वचपी रस्त्याचें लक्ष दिवचें आनी बसी खातीर तुमी आमकां हांगासून 2-4 तरी बसी घालच्यो सांजचे तशेंच सकाळचे हांगा प्रॉब्लेम जाता बसीच नासता. एक दीस तर 8 मेरेन हांगा उरले मागीर पायलट करून आमी घरा गेल्या खुबशे लोक. त्या खातीर गोवोरमेंटा कडेन मागणी आसा की तेणीन हांगासर मातशें लक्ष दिवचें आनी हांगासर बसी घालून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे. एके वाटेन दिवचल म्हालांतल्या कांय वाठारांत पिवपाच्या उदकाक लागून वळवळे काडचे पडटात जाल्यार कांय कडेन उदकाची नाशाडी जायत आसा. मुळगांव तर फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान व्हडा प्रमाणान उदकाची नाशाडी चालू आसा. मुख्य रस्त्या वयल्यान सांखव पोंदाक पायपलायन फुटून दर दिसा हजारांनी लिटर उदक व्हांवून पिड्ड्यार जायत आसा. फाटल्या 7-8 म्हयन्याच्यान उदकाची नाशाडी चल्ल्या अशें थळाव्याचें म्हणणें आसा. आयज आमच्या मुळगांवान येयल्ल्या दिसा प्रत्येक म्हयन्याक चार फावटी तरी पाणी शॉर्टेज जाता. नळूच नासता आनी 2-2 दीस तर नळूच नासता. एके वाटेन ते आमच्या तळेसर म्हणून आसा ते डिलिलाच्या सायडीक ते व्हाळ आसा. तो मुळगांवान व्हाळ तो मुळगांव शेतवडी वयता. त्या व्हाळा पोना आयज कितलेशेच दीस जाले म्हाका दिसता 7-8 म्हयने तरी जावंक गेले आसतले. पाणी अक्षरशः वेस्ट जाता आनी ते पाणी इतले लॉस जाता की आमकां हेवटेन पाणी गांवांत पाणी शॉर्टेज जाता. आनी हे मातशें गोवोरमेंटान सरकारान लक्ष घालचें आनी ही पायपलायन जी फुट्टा आनी भयंकर जे पाणी व्हांवत वयता ते आमकां अशें ते पायपलायन पयली रिप्लेस करून नवी घालून दिवची अशी आमची मागणी आसा. गोंयांतल्यान मध्य प्रदेशांत व्हरतना 75.7 लिटर सोरो आनी गाडी अनमोड घाटार जप्त केल्या. ह्या प्रकरणात ड्रायव्हर वैभव यादवाक ताब्यात घेतला. अनमोडच्या चॅकपोस्टाचेर अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गाडी थांबयली आनी भितर आशिल्ल्यो सगळ्यो पेटी तपासल्या उपरांत गोंयांत तयार केल्लो 75.7 लिटर सोरो मेळ्ळो. वट्ट 13,35,000 रुपया मोलाचो सोरो जप्त केला. अबकारी खात्याचे उपनिरीक्षक TB मल्लंकर, नागेंद्र विदीपक बारामती आनी राजू हांणी ही कारवाय केली. पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्ल्यान सगळ्या पर्यटन थळांचेर पर्यटकांची गर्दी दिश्टी पडटा. अशीच गर्दी सध्या आग्वाद किल्ल्याचेर दिसता. पूण ह्या गर्दीचेर कोणाची देखरेख नाशिल्ल्यान ह्या किल्ल्याचेर पर्यटक आपलो जीव धोक्यान घालून किल्ल्यार वयर सोडून फोटो काडटा. जर तोल गेलो जाल्यार सरळ खड्ड्यान पडून दुर्दैवी घडणूक घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. सरकारान हाची दखल घेवपाची सध्या सामकी गरज आसा. डबल ट्रॅकिंग मुद्द्यावयल्यान आयतारा जाल्ली वेळसांव ग्रामसभा बरीच गाजली. डबल ट्रॅकिंगाक थळाव्या लोकांनी पुराय विरोध केला. उच्च न्यायालयांतल्यान आनीक 2 याचिका आयिल्ल्यान पंचायतीन सर्वोच्च न्यायालयांत वचचे अशें सरपंच मारिया सांगता. पंचायत सर्वोच्च न्यायालयांत वचपाक तयार आसल्यार निधीची वेवस्था करपाक आमी तयार आसा अशें गोंयचो एकवट संस्थापक वांगडी ऑरविल डोराडो हांणी ह्या ग्रामसभेत सांगलें. People were kept in the dark in certain areas. Going to Ekvert for the last from 2020 onwards, we have been bringing up this issue to the public knowledge, and you could have seen it that there was wide appreciation of our efforts. Today, the question came up regarding the petition that was dismissed for X number of reasons by the Honorable High Court in the Bombay bench of the High Court in Goa. There were questions raised by certain persons who will do the funding for this, whether the panchayat has the grants. See, if the commitment of the people of the Gram Sabha is there, funds can be arranged. We can do crowdfunding
We can do so many other ways we can fund this. But that commitment must be there of the villages. That is most important. And an unanimous decision was taken by the Gram Sabha that we should go to the Supreme Court. But that will be after the 2 pending petitions in the High Court are heard. Our villages have gone on to the High Court, and there are 2 petitions. One of them is coming up on the 15th of November. So as an NGO, Goenz Equard has, they have worked whatever limited means, and we are ready even to fund the Supreme Court. मायनिंग वेवसाय सुरू जावपाकूच जाय अशी मागणी करीत तसो ठराव आयतारा जाल्ले शिरगांव पंचायतीचे ग्रामसभेत पास केलो. सरपंच करिश्मा गांवकर हाचे अध्यक्षतेखाला आयतारा पंचायतीची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत उपसरपंच जयंत गांवकार हाचे सयत हेर सगळे पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले. आयची ग्रामसभा आसा ती मुख्यत्वे करून मायनिंग पॉयंटाचेर सगळ्या ग्रामस्थांचो जोर आसा आनी मायनिंग गांवांत जावची की ना थोडे म्हणटात की सगळे जाले शिवाय चालू करचो ना सगळे डिमांड हांव म्हणटा डिमांडान सगळ्यांक वांगडा जागातले वांगडा ते डिमांड फुलफील करपाक पळोवचे मायनिंग हे चालू जावंक जायो हितून गांवचे सगळे बेळटाचे नॉर्थ सावथ लोकांचे गोंयचे काम करचे सगळ्यांचे हीत आसा हे हीत आमी जपोवंक जाय शिरगांवसून आमी कळीचो मुद्दो ठरोवंक जायना मागीर नाका म्हणून आमकां मागीर टोटल जाय आनी आयज पंचायती ग्रामसभेन आमी सगळ्यांनी थाराव मारून तो एका मतान पास केलो आनी हे जावंक जाय आतां कितें आसा तें आमी सगळे वांगडा रावन करुया असो उलो मारलो सगळ्यांनी मायनिंगाचे फूल कंप्लीट पाठिंबो तशेंच त्या दिसा पयलीं कुंडारी मिटींग जनरल बॉडी एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मिटींग घेतली थंय पास केला आनी आमकां मायनिंग जाय आनी मागपाचें पण मायनिंग चालू करून करपाचें कोर्ट बी आमकां नाका आमी सरकाराक पूर्ण पाठिंबो आमचो सरकार जें करता मायनिंग चालू करपाक ताका आमचो पूर्ण पाठिंबो. सत्तरी म्हालांत फाटल्या वर्सा सावन व्हडा प्रमाणान रोजांची फुलांची लागवड केल्या. दिवाळी मेरेन सुमार 1 टन फुलांची विक्री जाल्या. गोंय सरकाराच्या कृषी खात्याच्या आत्म येवजणे खाला सत्तरी तालुक्यात 10 हेक्टर वाठारांत रोजाची लागवड केल्या. रोजाची फुलां गिरायकाचें आकर्शण थारल्यात. सध्या रोजां बाजारात 150 रुपया प्रति किलो विकतात. पूण अंदू व्हड पावसाक लागून दसऱ्या वेळार पीक उणें जाल्लें. पूण आतां दिवाळे वेळार व्हडलें पीक मेळ्ळां अशी प्रतिक्रिया शेतकारांनी उक्तायल्या. शेनवारा पणजे चडांत चड तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें. मुरगांवांत 35.2 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.2 आशिल्लें. पणजे 67% आर्द्रता आनी मुरगांवांत 81% आर्द्रतेचें नोंद जालां. मॉन्सून सोंपून आतां शिंयाची सुरवात जाल्या. पयल्या कांय दिसांनी तापमानांत चडसो बदल जावचो ना. मात फुडल्या 2 सप्तकांत तापमानांत बदल जायत उरतलो. हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ राहुल मोहन हांणी ही म्हायती दिली. फाटल्या सोमारच्यान राज्यांत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस उणें जाल्लें. शेनवारच्यान परतून तापमानांत वाड जावपाक सुरवात जाल्या. शेनवारा राती तोरशाच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर पेट्रोल पंपा कडेन मोटरसायकल आनी मारुती ओमनी गाडये मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. मोटरसायकल चलोवप्याचो ताबो गेल्ल्यान समोरच्या दिशेन येवपी मारुती ओमनीक नेटान धक्को दिलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो.
सकयलो वाडो हरमल हांगा इमारतीच्या एका कुडींत धाड घालून पेडणे पुलिसांनी छत्तीसगडच्या अहसान रहमान खान पिराय 28 ह्या तरणाट्याक अटक केलो. दुबावीत आरोप्या कडल्यान 49,000 रुपया मोलांचो 49.3 ग्राम चरस जप्त केलो. ही कारवाय पेडणे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक दत्ताराम राऊत हांच्या मार्गदर्शनाखाला उपनिरीक्षक विवेक हळणकार, हरीश वांयगणकार, पुलीस हवालदार प्रेमनाथ सावळ देसाय, वासू सावंत, प्रज्योत मयेकर, रजत गावडे हांणी केली. शेनवारा राती साखळेच्या पूर्णा वाठारांत एक्टिवा आनी कदंबा बशी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. दुचाकी चलोवप्याचो ताबो गेल्ल्यान तांणी दुसरे वटेन येवपी कदंबा बशीक धक्को दिलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत दाखल केला. खाण वेवसाय बंद जाल्ल्या उपरांत बेरोजगार जाल्ल्या धारबांदोडेच्या एका तरणाट्यान शेती वेवसाय करून स्वयंपूर्णताचो आदर्श दाखोवन दिला. महेश गांवकर हाणें आपल्या शेतांत भेंडे, काकड्यो, रोजां, काळिंगाची यशस्वी पिकावळ घेतल्या. आतां तो आल्याचें पीक घेवपाक लागला. 1 एकर शेतांत महेश 10 ते 12 टनाचे आल्याचें उत्पन्न करता. गोंयांत आशिल्ल्या हॉटेलाक लागपी आलें महेशांतल्या शेतांतल्यान वयता. आल्याच्या पिकावळीन महेशाक बरोच फायदो जाला. हेर तरणाट्यांनी लेगीत सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान वचचे परस ताचे कडेन जमीन आसत जाल्यार शेतकी वेवसायांत स्वयंपूर्ण जावचे अशें महेश सांगता. सरकारान जर आपले आल्याची खरेदी केली जाल्यार आपणाक आनी हेर तरणाट्याक शेतकारांकूय शेती करपाक उमेद येतली अशें महेशाचें म्हणणें. पयलीं हे आसले पुर्वज आसले तेंची पण शेती आशिल्ली हांगा आनी कितें आसलें पयलीं सगळ्यांक काजी आशिल्ली आनी आमी मायनींग डिपेंडंट. आमची मायनिंगाचेर आमचे रोजगार चलतालो. तेन्ना 2012 जेन्ना मायनींग बंद पडलें तेन्ना मागीर आमकां अशें कांयच ना जालें. तेन्ना येणावळ अशी सगळी बंद जाली. त्या कारणान मागीर आमी कितें आमी शेतीन उतरले आनी जे रोजाची कितें आसलें पळय जें आमचें काजू बिजू त्यो इल्ल्यो मरोंक लागले आनी जागा इल्ली पडींग उरली. त्या कारणान आमी केली ती नांगरीण करून आमी शेतीन देवले उतरले. आनी तेन्ना आमी पयली पीक हांवें भेंड्याची घेतली. कित्याक भेंडो हो खंयचीय जमीन पिकावळ अशी बरी मेळटा अशी धरून भेंड्याच्या पिकीन देवलो. तेन्ना भेंड्याची पीक म्हाका बरी मेळ्ळी. अरावंड 1-2 टन सुमार ते पयलेच वर्सा हांवें भेंड्याची पीक घेतली. आनी सेकंड इयर कितें केलें मागीर हांवें मातसो थोडी आनी एरिया वाडयली आनी कस्टर्ड बीन घातले. तितूनय म्हाका रिजल्ट बरो जालो. मातसो रेट कमी आशिल्ली ते पण मागीर गव्हर्मेंटान आमकां स्टेबल रेट दिलो आनी त्या कारणान मागीर परत दुसरे वर्सा मागीर चिंतलें हांवें 1-2 वर्सांनी कस्टर्ड हे आमची काकडी घेतली, कळिंगण घेतलें. मागीर जी आमची सितारा गोल्ड लायली. सितारा गोल्ड अरावंड हांवें 3-4 टन सुमार ते वर्सा हांवें हें केलें प्रोडक्शन घेतलें. आनी मागीर हांवें आल्याचो रेट अशें आमच्या हॉर्टिकल्चर हितून पळयलें की मध्यमाच्यान पळयलें की ते आल्याक रेट बरो आसा. हितून हांवें तितून चड भर घातली आनी मागीर 1 एकराचो प्लॉट हांवें एक आलें लावन पळयलें. 3-4 म्हयन्याच्या पावसाळ्यांत शेतकारांनी बेकार बसचे न्हय तर तवशाचे मळे लावन फायदो करूंक जाय. हे पीक कमी सुवातीन आमी पावसाच्या उदकांतूय घेवं येता. हे केपें काजूर गांवच्या शेतकारान दाखोवन दिलां. फाटलीं 4 वर्सां हे शेतकार पावसाळ्यांत तवशी लायतात. बरी जोड जाल्ल्यान तांकां रस्त्यार बसपाची गरज पडना. तशेंच तवशांचें उत्पन्न हॉर्टिकल्चर महामंडळ घेता अशें थळाव्या शेतकारांनी सांगलें.
काकड्याची फार्म करपाक स्टार्ट केलें. म्हणजे लोक सगळे आमची करता हांगा ह्या गांवाक. म्हणजे गेले ते 3 वर्सां फाटीं ह्या 4थी वर्स. आनी हेच बियाणी एग्रीकल्चराक मेळटा, तेंचे कडल्यान हाडची पडटा. कित्याक आमी हांगा दवरून ते बी जायना, तेंचे कडल्यान घेता, फ्रेश बी हाडून आमी ते फ्रेश तयार करता. आनी एक सादारण 500 स्क्वेअर मिटर जावं एक 1000 स्क्वेअर मिटर हितून भितर आमी ती इल्लोसो कुडको घेवन ती वय करता आनी त्यो रोवपाक स्टार्ट करता. आनी त्यो रोयली नंतर आमी अशें कितें आसा 3 म्हयने आमी पावसांतले आमकां काम आसना. म्हणटकीर काम ना म्हणटा बेकार पार्ट टायमार आमी हो काम करपाक कितें करता, आमी बेकार आसा, आमकां कितें तरी खंय तरी काम मेळपा जाय, आमकां खंय तरी जॉब मेळना. पण ह्या जॉबा खातीर आमी हें काम केले नंतर आमकां ह्या बेकारी लोकांक हो फायदो आसा. म्हणजे काकडी तर घातल्यो सादारण हांवें केले त्या हितूंक म्हागेल्यो 1000 स्क्वेअर मिटरा भितर हांवें केल्ली वनूच तितूंक म्हाका 20 क्विंटल मेळ्ळी. आनी ही रेट आसा 27 रुपीज. म्हणटकीर हेजे रेटीक आनी हेका म्हाका बसपा लागले आनी हे 3 म्हयन्या भितरूच ते काबार जाता आनी बरो फायदेशीर आसा आनी फास्ट तेजें हें काम सोंपता. म्हज्या भयणीन आनी हांवें आनी म्हाज्या काकान आनी काकीन काकड्याचो बिझनेस स्टार्ट केल्लो. लोकांनी करता म्हणून आमी बी करपाक स्टार्ट केल्लें. लोक गेले ते 4 वर्सां पयलीं साकून करपाक लागले आनी तेंगेले पळोवन आमी बी स्टार्ट केलें. आनी खरेंच हो काकड्याचो बिझनेस आसा तो खरें बरो आसा, फायदेशीर आसा. हो पावसाच्या उदकाचेर येता, ताका चड खर्च बी कांय लागना. वेळसावच्या रेल्वे रुळा लागीं दुरी घातल्यार लोकांची पारंपारीक वाट ना जातली. देखून ह्या विशीं हांव उपजिल्लो अधिकारी तशेंच वेळसावचे पंचायत आनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्या वांगडा खास बसका घेवन मुख्यमंत्र्यां कडेन चर्चा करून हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आस्वासन कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझान दिलें. शेनवारा वेळसावच्या पंच वांगड्या बरोबर त्या वाठाराची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. पळोवपाक गेले जाल्यार हांव इन्स्पेक्शन करता तेन्ना पळोवपाक गेले जाल्यार लोकांले मेन म्हणटे जी घरां आसा तांकां वे ना. तांचे जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तांकां तो ते वे जाय. तें सोल्युशन काडपा लागून हे आमचे जे लोकांक जे इफेक्ट जाता तांकां कशें आमी सोल्युशन काडचें वो कशें तांकां आमी वे करून दिवचें हाका लागून हांव डिस्कशन करपाक येयलो. आनी म्हाका आतां कळोन येयला चडशे आमचे जे भावांक इफेक्ट जाता तें वेक लागून. आतां हांव एज अ MLA हांव म्हाका डेप्युटी कलेक्टर तशेंच RVNL हेंकाय दोगांयकूय घेवन हें हांव डिस्कशन करूनच जे कितें आमकां वे आहा ते आमकां लोकांक कितें वे आहा ती वे जावपाक आसपाकूच जाय. नाजाल्यार आमी आमचो जो लोक जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तो वयतलो गोंयच्यान. आनी हांव थोडे ऑफिसरां कडेन रेल्वे ऑफिसरा कडेन हांव उलयलां ते दिवपाक शकता अशें म्हणटा. तरी आसतना आमी बसून डिस्कशन करूनच हांव हें सगळो प्रपोजल जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर मागीर RVNL हेंकां मेळोन मागीर ताजे उपरांत हांव CMA कडेन हांव डिस्कस करून हें प्रॉब्लम जाता तितले बेगीन हांव सॉल्व करून दिवपाक सोदतां. शेनवारा दनपारा वाडे वास्को मेर्सी कपेला फाटल्यान शेतांत एक चली अर्भक उडयिल्लें अवस्थेंत मेळ्ळें. थळाव्या लोकांची शेतांत भुरग्यांचो रडपाचो आवाज आयकल्या उपरांत रोखडेच पुलिसांच्या ताब्यांत दिलें. पुलिसांनी ताका GMCच्या ताब्यांत दिला. ह्या गुन्या फाटल्यान कोण आसा आनी अनवळखी मनशाच्या नांवान गुन्यांव नोंद केला. तशेंच ताच्या पालकांचो सोद घेवप पुलिसांनी सुरू केला. काल म्हाका एक 4 सुमार चिखले हॉस्पिटल डॉक्टरा कडल्यान फोन आयलो की एक कोण तरी एक एबंडंट चायल्ड घेवन हॉस्पिटलांत आयला आनी ते थंयच्यान वाडें आसा वाडें थंय शेताक कोणें तरी दवरिल्लें आनी तो थंयच्यान एकटो पास जातालो. थंयच्यान एक मडकयकर बाय नेम मडकयकर ही इज वर्किंग एज इन द कॅन्टीन ऑफ चिकालेम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. थंयच ताची घर आहा. तो ड्युटी सोडून आपल्यालें काम सोडून घरा वतालो आनी परत घरा कडल्यान तो परत शॉपार कितें तरी हाडपाक वतालो. सो थंयच तो वतना ताका वाटेर थंय आवाज येयलो कोण एक भुरगें रडटा तें मेर्सीस चपेल आहा वाडें ताचे फाटल्यान ताका आवाज येयलो. सो ताणें थंय वचून पळयलें जाल्यार एक कपड्याक गुठलावन एक भुरगें ल्हानशें थंय शेताक त्या हातूंत जुळपांनी अशें दवरिल्लें. सो रोखडोच तो ताणें कितें केलें तो आपले परत घरा कडेन गेलो. ताणें आपले बायलेक सांगलें की अशें अशें थंय आसा. सो बायल आनी तो परत आयली
आनी मागीर भायल्यान त्या भुरग्याक घेतलें आनी ती डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत गेली आनी तांणी डॉक्टराक इन्फॉर्म केलें मागीर थंयच्यान डॉक्टरान म्हाका इन्फॉर्म केलें की बाबा अशें अशें एक भुरगें हाडलां वॉज न्यूली बॉर्न चायल्ड अँड फावंड एबंडन सो अकॉर्डिंगली हांवें म्हज्या स्टाफ PSI आसा ताका ती धाडलो फॉर फर्दर इन्क्वायरी सो PSI गेलो आनी इट वॉज नोटीस दॅट सेड चायल्ड वॉज न्यूली बॉर्न चायल्ड वीच वॉज केप्ट एबंडन इन द फील्ड सो अकॉर्डिंगली आमी मागीर ताका फर्दर ते भुरगीं न्यूली बॉर्न आशिल्ले कारणान ताका फुडें ट्रिटमेंटाक मागीर GMC बांबोलीम धाडलें वी रजिस्टर्ड कंप्लेन अगेन्स्ट द अननोन पेरंट्स who are the culprits who kept the child abandoned in the field. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.